कसो गेलो? व्हेरी इझी. आणि कसलो आसलो आयज? इंग्लीश. म्हाका एक सांग, आतां पयलीं एकूच एग्जाम जाताली फायनल, आनी आतां 2 एग्जामी तुमकां 50-50. कितें फायदो तुमकां दिसता? You can score more marks because there are two so it's an advantage. मार्क्स स्कोर करपाक बरें गावता 50-50 हितून बरें स्कोर करपाक गावता मार्क्स मागीरच्या परस असा 50-50 फायदो. आयच्यान 10th स्टँडर्ड फर्स्ट टर्म बोर्ड एग्जाम सुरू जाल्ली आसा आनी सेंट एंटनी हायस्कूल धुलेर हे सब सेंटर जावन आसा एक म्हापशां आनी सगळे अरावंड 240 भुरगीं हांगार एग्जाम आन्सर करपाक येयल्ली आसा आनी सगळ्यो ज्यो सुपरविजन करता त्यो आमच्यो सेंट एंटनी हायस्कूल धुलेराच्यो टिचरीच करता आनी सुपरविजन हें बऱ्या पैकी चालू आसा आनी तशेंच भुरगीं सुद्दां बरे उमेदीन ती आन्सर करता अशें एग्जाम अशें म्हाका दिसता. There is no special report card that will be given to this first terminal examination. Only their marks will be shown or their performance will be shown. जो second term आसा न्ही, second termaचे there is no separate mark sheet. ती दोनूय परफॉर्मन्स कंबायन करून एकूच मार्कशीट किंवा ताजो रिजल्ट हो डिक्लेअर जातलो. तुम्ही जे मार्क्स ते ह्याच फावटी कशे वेबसायटीचेर वतले काय स्कुलान ते वतले? ह्या फावटी सुद्दां जसो आमी रिजल्ट आसा न्ही, जसो रिजल्ट आमी डिक्लेअर करता त्या प्रमाणे एक तांचे ते लॉगीन केल्या उपरांत तांकां तांचे कितले मार्क्स आसा न्ही पडल्या ते दिसतले आनी ऑफकोर्स स्कुलाकय आमी ती कॉपी शेअर करता. सो स्कुला कडल्यानय तांच्यान घेवं येता किंवा तांच्यांनी आपलो सीट नंबर आनी बाकीचे डिटेल घातले जाल्यार इन दॅट केस दे वील एबल टू वीव देर मार्क्स जसो हो रिजल्ट लागतलो आसा. म्हणजे हो नोव्हेंबर आसा, सो मे बी बाय डिसेंबर एंड किंवा जानेवारीच्या फर्स्ट विका पर्यंत तांकां ते फर्स्ट टर्माचे मार्क्स दिसूंक जाय.